सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता शेन फिन फर्नांडीस. आयज आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक ही भेटेन मागुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या जुआंव पावल आनी जोकिना मिस्किता हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. कितेरिया अब्रांचीस आनी फामील आयज भावार्थाची दिवटी पेटयतात. देवान तांच्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन भरपूर आशिर्वाद घालूंक तांचे पासत मागुया. आनी पियेदाद क्लेमेंट आयज आपली सर्जरी करता. देवान तिका पेकोवणेचो हात लावंक तिचे पासत मागुया. तशेंच सगळीं जीं कोण बरीं नात आपली सर्जरी करतात हॉस्पिटलांनी आसात तांचे पासत तांची सेवा करतल्या दोतोरां नर्सी आनी हेरां पासत मागुया. आमची जण एकल्याची मागणी इल्लोसो वेळोगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. देवाच्यो वाटो देव जाणा. जायते पावटी देव जें कितें करता तें आमकां पयलीं पळयता आसतना हें चुकीचें अशें दिसता. देव आमकां खास लायता अशें दिसता. वो देव आमचेर अनीत करता अशें दिसता. पूण थीर आमी रावत जाल्यार शेवटाक देवान केलां तें बरें आनी देवान केलां तें सारकें हाची जाणवाय आमकां मेळटा. जायते पावटी देवाची येवजण मानून घेवंक देवाची जाणवाय मानून घेवंक आमी फाटीं उरल्या. असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीलो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग घेवन सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतलीं तुवें आमकां सोडयलें. तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी जुदा जुजेसीं गेलो आनी ताणें म्हणलें, उपकार करून दोनया तुज्या सेवकाक कुशीन व्हरून तुजे कडेन उलोवंक निर्मी. तुज्या सेवकाचेर तूं रागार जावं नाका कित्याक तूं आमकां खूद फारो म्हणो येता. म्हज्या दोनयान आपल्या सेवका कडेन अशें विचारलें, तुमकां बापूय वो भाव आसा? आनी तुका आमच्या दोनयाक आमी असो जबाब दिलो, आमकां एक म्हातारो बापूय
आनी म्हातारपणार जल्मलोलो एक भाव आसा. हाचो भाव मेला आनी ताचे आवयचो तो ताका एकलोच उरला आनी ताचो बापूय ताची चड अपुरबाय कोत्ता. तेन्ना तुज्या सेवकाक तुवें म्हणलें, हांवें ताचेर नदर घालूंक ताका म्हजेशी हाडात. तुमचो धाकटो भाव तुमच्या बरोबर येना जाल्यार हांव तुमकां म्हज्या फुड्यांत घेवचो ना. तुज्या सेवका आमच्या बापायशी आमी गेल्या तेन्ना आमच्या दोनयान सांगलोलें तें सगलें आमी ताका सांगलें. वचात आनी इल्लो ओरो आमकां हाडात अशें आमच्या बापायन आमकां सांगलें तेन्ना आमी म्हणलें, आमच्यान वचूंक जायना. आमचो धाकटो भाव आमचे बरोबर येत जाल्यार आमी वेतांव. आमच्या धाकट्या भावाक आमचे बरोबर वेल्या बगर आमच्यान त्या मनशा मुखार उबें रावून नजो. तुज्या सेवकान आमच्या बापायन आमकां म्हणलें, म्हजे बायलेन म्हाका दोग पूत दिल्ले म्हूण तुमी बरें जाणून. आनी एकलो म्हाका सांडून वेतोच खरेंच ताच्या कुडक्यान कुडके केले आसतले म्हूण हांवें म्हणलें. आनी आयच्या दिसा पर्यान हांवें ताका केन्नाच पळोवंक ना. आतां हाकाय म्हजे सोंसिल्लो तुमी व्हरतात आनी ताकाय कितें वायट जायत तर म्हाका दुकांत घालून हे म्हजे पिकलोले केंस तुमी मेल्ल्या मदें धाडटल्यात. थंय आसलोल्या सगल्या मुखार जुजेन आपल्या भावाक आपली भावना आनी लिपोवन दवरूंक जालें ना. आनी ताणें म्हणलें, म्हाका एकलोच दवरात. म्हणटच जुजेन आपल्या भावाक आपली ओळख करून दिली तेन्ना थंय आनीक कोण नासलो. पूण तो इतलो व्हडल्यान रडलो की इजिप्तकारांनी आयकलें आनी फारोवाच्या राजमहालांत पर्यान ही खबर पावली. जुजेन आपल्या भावाक म्हणलें, हांव जुजे, म्हजो बापूय आजून जिवो आसा. ताच्या भावांच्यान जबाब दिवंक जायना जालें. तांकां सारकी जीट कोशी मारली. उपरांत जुजेन आपल्या भावाक म्हणलें, म्हजे बोगलेक येयात. ते ताचे बोगलेक येतोच ताणें तांकां सांगलें, हांव तुमचो भाव जुजे, तुमी इजिप्तकारांक विकलोलो तो. आतां तुमी कोती बरीत जावं नाकात आनी तुमी म्हाका हांगा विकलो म्हूण तुमचो गुन्यांव करूं नाकात. कित्याक तुमचो जीव सांबाळूंक देवान म्हाका तुमचे फुडें धाडलो. देवाचें उतर हें. जबाब, सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मिताचो उगडास धरात. जबाब, सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मिताचो उगडास धरात. ताणें देसान दुकोळ पडूंक दिलो. तांचें उदर पसण काडून उडयलें. तांचे फुडें एका मनशाक धाडलो. गुलाम कसो विकून दिलोलो जुजे तो. जबाब, सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो उगडास धरात. ताचे पांय सांकल्यांनी बांदलोले. ताच्या मानेचेर लोखणाचें जू बसयल्लें. शेकी ताणें पारकून सांगलोलें तेंच घडोवन आयलें. सर्वेस्पराच्या उतरान ताचें उतर खरें केलें. जबाब, सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मिताचो उगडास धरात. तेन्ना ताका बणपणींतलो काडूंक लायलो. राष्ट्रांच्या पातच्यान ताका सुटका दिली. आपल्या घरांत ताका कारभारी नेमलो. आपल्या आस्त्याचेर ताका अधिकार दिलो. जबाब, सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो उगडास धरात. उद्गार. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बोलदात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy,
सर्वेस्पराक सुय सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जय सगळे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, वचून सर्गीचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. वायटाकारांक बरीं करात, मेल्ल्यांक जिवन करात, कोडकारांक नितोळ करात, देंवचार काडात. तुमी फुक्या घेतलां, फुक्या दियात. तुमचे कडेन भांगार, रुपें, तांबे लेगून पोतयान आसचें न्हय. न्हय म्हूण वाटेक बुती, वो 2 आंगावलीं, वो व्हाणू, वो दांडो. कित्याक वावराड्याक आपलें जेवण खाण फावो. खंयच्या एका नोंगरान वो गांवांत भितर सरतोच तातूंत कोण माणसुगेचो मनीस आसा तो विचारात, आनी थंयसरले भायर सरसर तांगेर रावात. ताच्या घरान भितर सरतना ह्या घराक शांती अशें म्हणत ताका नोमान करात. आनी त्या घराक खरेंच फावो जाल्यार तुमची शांती ताचेर येतली. फावो न्हय जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत येतली. आनी कोणूय तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार, न्हय म्हूण तुमचीं उतरां आयकना जायत जाल्यार, त्या घरांतले वो नोंगरांतले भायर सरून तुमच्या पांयांची दुल्ल फाफडून उडयात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, त्या नोंगरा परस सदोम आनी गोमोरा गांवांक जट्टेच्या दिसा अदीक दिलाय मेळटली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. God rides straight on the crooked lines. आयकलां हें? वांकड्या वडीचेर पासून देव नीट बरयता. आनी आयज पयलें वाचप जें आमी आयकता, जुसे आनी ताचे भाव म्हणजे जाकोब आनी ताचे भुरगे जे आसात तांच्या जिवितान वो इस्रायलाच्या जिवितान देव वांकड्या रिस्कांचेर कितलें नीट बरयता तें आमकां जुजेच्या उतरांतल्यान आयज ताबें जाता. जीं निमणीं उतरां आयज जुजे आपल्या भावा जुदा लागीं आनी हेर भावा लागीं उलयतात तातूंत तुमी हें केलां देखून तें वायट धरिनाकात. तुमी म्हाका वायट केलां म्हूण धरिनाकात. कित्याक तुमकां साल्वार करचे पासत, तुमकां राखचे पासत देवान तुमचे आदीं म्हाका हांगासर धाडलो. जे भाशेन धाडलो तें घडये दिसता वायट कशें, अनीत कशी, राग येवपा सारकें. भाव भयणीनो, अशें घडये आमच्याय जिवितान केन्ना केन्ना घडटा. म्हज्या जिवितान अशें घडलेलें आसा. आयज सांगता तुमकां. 2007 वर्साक म्हजी बल्दी जाल्ली, ट्रान्सफर जाल्लो सालिगांवचे सिमिनारीन. आनी सालिगांवचे सिमिनारीन काय बरें शांत वातावरण. आनी फाटल्यान आमचे सिमिनारीच्या एक प्लेटो व्हडलो बेस्तो फातोर, कांयच जायना थंयसर. आनी तेन्ना रेन वॉटर हार्वेस्टींग आनीक मँगो ऑर्चर्ड हो प्रोजेक्ट गोवा स्टेट सायन्स अँड टॅक्नॉलॉजी ह्या डिपार्टमेंटांतल्यान म्हाका एक प्रोजेक्ट मेळ्ळलो. सिमिनारीन येवचे पयलीं हांवें म्हज्या वडिलांक सांगलेलें, कित्याक तूं येवचे पयलीं हांव आसलो म्हापसा पातकूर कसो, म्हाका एक टर्म तरी कंप्लीट करपाक दी पातकूर कसो. पूण एकूच वर्सान म्हापसांतावन म्हजी बल्दी जाल्ली सालिगांवचे सिमिनारीन म्हजे कुशे आड. आनी वडिलांनी सांगलें म्हणटच अंडर ओबिडियन्स मानून घेवन सिमिनारीन येयल्लो. सिमिनारीन बरो वावर सुरू केल्लो. आनीक सृश्टी पासत हो वावर चलता चलता 2 वर्सांनी म्हाका आनीक एक ट्रान्सफर आयलो. आनी तेन्ना म्हज्या वडिलांक हांवें सांगलें, हांव येवंक सोदना आसलो तेन्ना तुमी म्हाका हाडलो. जायतीं कारणां दिलीं आनीक म्हजी गरज थंयसर म्हूण हाडलो. आनी आतां हांवें जेन्ना बरो काम, बरो वावर सुरू केला, कित्याक हो ट्रान्सफर तो मानून घेना जावंक जायते प्रयत्न केले. पूण परतून वडील ते वडील, वडिलाचें आयकूंक जाय. अंडर ओबिडियन्स भायर सरलो थंय सरलो.
आयज सालिगांवचे सिमनारीन त्या दोंगरार जायतो बरो वावर जाल्लो आसा. म्हजे फाटल्यान जे आयल्यात तांणी जायतो बरो वावर केल्लो आसा. आतां जो रेतूर आसा ताणें जायतो बरो वावर केल्लो आसा. सालिगांव सिमनारीक एक बॅड डीज जाल्यार तुमकां कळटलें. म्हजो ट्रान्सफर हे भाशेन जाला देखून ह्या म्हज्या वडिलांचेर हांव जायतो तेंप रागार कसो रावलो, कित्याक तांच्या उतराक लागून म्हाका वचपाक पडलें. पूण लोटले जेन्ना हांव पातकूर आसलो, 2 वर्सां जाल्लीं बरो वावर करून, आनी तेन्ना म्हज्या जिवितांतली व्हडली घडणी घडली. आनी ती म्हणल्यार म्हाका ओपन हार्ट सर्जरी करून वाल्व दुसरो घालून आयज पासून हांव उबो आसा. भाव भयणीनो, थोडीं वर्सां गेल्या उपरांत म्हणल्यार म्हजी सर्जरी जाल्या उपरांत आनी जो वावर हांव करतालो परतून उबो रावन परतून म्हजो वावर करतालो, तेन्ना फाटीं चिंतीत जाल्यार हेंच हांव चिंततालो. जरी तर म्हज्या ह्या वडिलांनी हें केल्लें तें म्हाका वायट कशें दिसलेलें, तांचेर हांव रागार जाल्लो. ते म्हजेर राग काडटात काय असली पासून म्हाका चिंतना आयिल्ली. पूण तेन्ना मागीर चिंतल्या उपरांत आनी आयज परतून हांव ते घडणेचेर चिंत्ता तेन्ना म्हज्यान हेंच म्हणूंक जाता, देव वांकड्या वडींचेर नीट बरयता. तेन्ना जरी तर तो ट्रान्सफर सालिगांव सिमनारीन तावन लोटले जावंक नासलो जाल्यार ते रेन वॉटर हार्वेस्टिंगाचो वावर जो आसलो तो करता आसतना हांव घडये खंयच्याय खोणान पडोन मरपाक शकतालो. कित्याक काळजाचो प्रॉब्लम आसलो, हार्ट वाल्व फेल जाल्लो. आनी जरी तर तो ट्रान्सफर जावन हांव नवे इगोर्जेन फुटबॉल मैदानार खेळूंक वचूंक नासलो, जंय म्हजे दुसरे पाद्री भाव आसले, आनी म्हाका जरी तर परतून ती फर्स्ट एड मेळूंक नासली जाल्यार हांव तेन्नाच मरपाचो. 2010 वर्साक हें घडलें. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना 2025 आसा तेन्ना परतून फाटीं पडत जाल्यार आनी ह्या वाचपाचेर नियाळ करीत जाल्यार देव खरेंच वांकड्या वडीचेर नीट बरयता हें दिसता. आनी हाची खात्री म्हज्यान आयज दिवंक जाता. हाच्या पयल्या वाचपान आमी जुजेच्या जिवितान आयकता. जरी जुदा तांचो व्हडलो भाव आसा, ताणें सांगलें की तूं आमकां धाकट्या भावाक हांगा हाडिना जाल्यार ओरोव दिवचो ना अशें हांवें सांगलां. तेन्ना जाकोब आमच्या बापायन अशें म्हणलां, एकल्याक तुमी मारून खाल्लो, आतां दुसऱ्याकूय खावपाक सोदतात आनी हे म्हातारे पिरायेर म्हजे म्हातारे केंस दुकान घालूंक सोदतात. जुजे जो इतलो वेळ पासून एक सोक्त कसो आसलेलो तो आतां मोव जाता, रडटा आपल्या भावा मदें आनी मानून घेता हांव तुमचो भाव. तूं फारावा सारको अशें म्हणून ताच्या भावान म्हणलेलें. म्हणल्यार फाराव म्हणल्यार राजा, कित्याक राजान जी सगळी पदवी दिल्ली आसा ती जुजेच्या हातान दिल्ली. कोणाक ओरोव दिवचो कोणाक ना दिवचो राजा आपूण भितर सरना. जुजे कितें सांगता तें जाल्लें. आनी हे भाव जे आयिल्ले तांकां खबर आसली. आनी जेन्ना ताणें म्हणलें हांव तुमचो भाव, हे भाव जे आसले जाणी ताका मारलेलो, त्या फणान उडयलेलो, मारूंक चिंतलेलो आनी मागीर त्या इस्माइलितांक विकलेलो, तो भाव आयज कितें करतलो? राग काडटलो. ताच्या हातान पदवी आसा, जायते भियेल्ले आसतले. आमी पासून जरी तर कोणाकूय वायट केलें, भोव करून आमच्याच मनशांक जरी तर आमी कितें वायट केलें आनी तांच्या हातान पदवी आयली आनी तांचे खाल जरी तर आमी आसाव जाल्यार कितली भिरांत आमकां दिसची ना? कितें करतलो गाय? राग काडटलो काय? रिवेंज घेतलो गाय? घेवपाक जायनासली जुजेच्यान जातालें. तांकां मणकोणीन उडोवपाक जायनासलें, तांकां मारूंक जायनासलें, जातालें. आनी हें तांकांय खबर आसली. पूण ह्या सगल्यांतलें एक मोटें सोत जुजेन आपल्या भावांक सांगलें, तुमकां साल्वार करचे पासत तुमचे मुखार देवान म्हाका धाडला. आनी थंयसर धाडपाक देवान एक वाट जी वापरली ती घडये मनशांचे नदरेन आमकां दिसता वायट, सारकें न्हू, त्या भावाक वायट करप न्हू, आमी त्या भावांचेर रागारूय जातले. पूण देवाची वाट जाल्यार भाव भयणीनो तातूंत आयज आमच्यान परगटूंक जाता. जशें जेजून म्हणलां वचात आनी परगट करात. भोव करून आयज आमच्यान घडये परगटूंक जाता. आमच्या जिवितांत जें कितें वायट घडलां वो सारक्यो वस्तू घडूंक ना. घडये आमकां अनीत केल्या, घडये आमच्या घरच्यांनी आमकां सतायल्यान, वायट, सारकें न्हू तें.
वा आमच्या शेजाऱ्यान आमकां सतायला, वा जांच्या हातान पदवी आसा, वा जांचे खाला आमी वावर करता, हॅरेसमेंट, त्रास, कोश्ट जायते पावटी मेळटात. जाता काय आमच्यान पळोवपाक आयज ह्या वायटांतल्यान कितें बरें येवपाक जाता तें? जरी तर भाव भयणीनो हें आमच्यान पळोवपाक जाता जाल्यार ओनीत आमचेर कितलीय जावं, त्रास कोश्ट आमकां कितलेय पडो, आमच्यान वावर करूंक जातलो, आमच्यान उबी रावूंक जातली. पूण जरी तर आमी फकत नॅगेटीव जालीं, हो वायट करता, तो सतायता, तो गाडयो मारता, तो काम करूंक दिना, तो अशें करता, हें अशें करता, आमी कांयच करूंक पावची ना, जायना, तें कांयच जायना. पूण हें सगळें घडटा आसतना तातूंत पॉजिटिविटी आमच्यान जरी तर पळोवपाक जाता जाल्यार केदें व्हडलें अदृश्ट्यो, केदें व्हडलें राकेस तुजे मुखार उबें रावं. ओ जायते पावटी जांचे खाला आनी जांचे बराबर तूं वावुरता ते कितलेय वायट मनीस जावं, तातूंतल्यान बरें हाडूंक जाता. तरीच करपा आयज आमकां मागुया आनी हीच आमच्या जिविताची परगटणी आयज जावं दी. जे भाशेन जेजून आपल्या शिसांक धाडलोले, वचात आनी परगट करात. सगल्यो वस्तू सांगल्यात, कितें करपाचें, कितें ना करपाचें, कितें मेळटलें, कितें ना मेळटलें, कितें व्हरपाचें, कितें ना व्हरपाचें, सगलें जेजून बरे भाशेन तांकां सांगलां. आनी हें सगलें सांगता आसतना एक गरजेची वस्त, तुमी जरी तर ती शांती दिली दुसऱ्यांक जाल्यार ती दुसऱ्यांक पावतली. शांती ह्या घराक म्हणात, तुमी दीत जाल्यार ती बेस्तीच वेची ना, दुसरे वाटेन घेवपी आसा तोय पुरतो आसूंक जाय. बेस्ती फुकट न्हू, ती काडली आनी उडयली आनी तेणें दल्ली आनी घेवन गेलो ते भाशेन न्हू. जरी तर ताका फावो जाल्यार मेळटली, ना जाल्यार परतून तुजेशी येतली. ह्या पासत आमी आमचें बरेंपण दुसऱ्यांक दिवंक उदार मनाची जावपाक गरज. आमी आमची सेवा, आमचो वावर दुसऱ्यां पासत दिवपाक, सृश्टी पासत दिवपाक, ह्या हो संवसार बरो करूंक दिवपाक उदार जावपाक गरज. हेंच उदारपण आमकां जण एकल्याक दी. आनी आमच्या जिवितान घडये केन्नाय वयर सकल जाल्लें आसा जाल्यार तातूंतल्यान तावन बऱ्यो वस्तू आसात त्यो पळयोवंक, आनी जांकां देवान वापरल्यात तांचे पासत देवाक आर्गां दिवंक आमकां शिकय म्हूण मागुया. आनी हे भेटेन हीं सगळीं आमचीं आर्गां ह्या उंड्या सोऱ्याचे भेटवणेन देवाक उबारुया. गायन घेऊया C26 पेज नंबर 39. C26. उदारपणांत आमकां कवडा तुवें दिला मनशाच्या वावरांत आमकां जिविताचो. आमी तुका दिन वाचता, तुज्या उदारपणांत आमकां म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोडणें आमच्या आनी आपल्या पवित्र सुवेच्या नांवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बलये वरवीं आमची अंतस्करणां नितळ जावं आनी सर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमचें काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताळें जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा, थीर बरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
पवित्र 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 काळाचा सर्वेस्वर सगळ्या संसार पगडाच्या वैभवान मुसर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सय मुसर्गी तुका सय सय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुटपोर गोठुया जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडबोडणारा आमची सोडबोड कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रतिमेचे विस्तार लेप ते पयसुबेचो उगडास कोर लेव आमचे बागोवन बापा फिलिपिनार आमचे गोंडी बापा सिमा आमच्या दारी गोंडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका आपलीच मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्या ते आमचे भाव भणीची काकूट कोर ताका दिसता गो ते मेल्ल्या सुमेस्तांक जे पडजोडीत मुक्कामापण फाव कोर आमा सुमेस्तांची दया करून मागता आंकवा मरे देवाची माई संगाती बागेवन जुजे जपोती बागेवन दोत्ता बागेवन जेवाच आनी सोयरी काडी तुका मानवल्यान ते सगळे भोगतां बराबर सासताय सुखांत आमकां वांटो दी तांची संगाताची महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना गॉड रायट स्ट्रेट ऑन द क्रुकेड लायन्स आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान जायते फावटी देवान अशें केलां आनी तो करीत आसा तें समजूंक तें ओळखूंक आनी आमच्या जिवितान वायट जाता तेन्ना रोडूंक आनीक कंप्लेन करूंक न्हय पूण तातूंतल्यान जें कितें पॉझिटीव आसा तें पळोवंक आमकां जण एकल्याक कुरपा दी म्हूण मागुया आनी हीच आख्खी पॉझिटिविटी आमच्या जिविताची जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे सेवे संसाराचे पाप काढले आमचे कागद कर. देवाचे सेवे संसाराचे पाप काढले आमचे कागद कर. देवाचे सेवे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित संस्कारात तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. बाबा, येद्या वर्त्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. सासनाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. पांय घेवया.
page number 88, F7. Gesù cancella e kami kakriting Diyo, soliami putunggara,